बद्दल कांय उलयना कित्याक आमी सगळे जाणा सगळो गांव जाणा कोण उलोवपी आहा ते उलयताच हांव इतलें म्हणून सोदता जें डेवलपमेंटाचेर तेमीन उलयलें आमी म्युनिसिपालिटी डिस्टर्ब केली आनी तेंचे हे विचार आसा जाल्यार तुमी पळोवपा जाय की बाबा 3 वर्सां पर्यंत कालुसाची पॅनल आसलें त्याचे पयलीं 5 वर्सां पर्यंत कालुसा एज अ MLA तो आसलो तेजो पॅनल आसलो कितें डेवलपमेंट जाला काय आफ्टर 3 इयर्स जेन्ना आमी किर्तेश बाब असो चेअरपर्सन हाडलो आनी आमचे वाड्याचेर 2-2 करोडाची आमी कामां करून लोकांची दिली तेजे मागीर परतून किर्तेशाक डिस्टर्ब केलो तुमी ही आमी करूं ना हो कालूस बाब करता आनी कालुसान हें पळोवपा जाय हेका डेवलपमेंट ना आयज तुमी पळया कदंबा बस स्टँड आयज जाली 15 वर्सां म्हाजें म्हणप अशें आसा बरो मनीस तो पूण तेणें मातशें डेवलपमेंटाचें स्थिती धरपा जाय हें कांयची कांय उलोवपा जायना जी वास्को MLAन एलिगेशन घातल्या ती हांव डिनाय करता कित्याक तो एकदम फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा आयज कित्याक तेजें लास्ट 5 इयर्सां भितर 4.5 वर्सां ताजे पॅनल आसलें आनी 4.5 म्हयने म्हाजे आसले म्हाका फक्त 4.5 म्हयने काम करपाक मेळ्ळें जाल्यार हांगा इनस्टेबिलिटी म्हण ती खंय म्हणपाक शकता तूं तुमी ना जाल्यार पळयात 4.5 वर्सां तेजे पॅनलान कितें काम केलें तें पळया आनी हांवें कितें काम केलें तें पळयात हें जें वास्कोन डेवलपमेंट दिसता तें हांवें केल्लें आसा म्हाज्या कौन्सिलराच्या आनी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टराच्या सपोर्टान केल्लें आसा जाल्यार हें सगळें तेज्यान तेका हें जायना डायजेस्ट जायना कित्याक तेजे कांयच प्रोजेक्ट ना न्ही तेणी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट केल्लो दाखोवचो आयज BJP पार्टी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रोजेक्ट्स करता जाल्यार वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेज्यांनी एक प्रोजेक्ट पास करून हाडपाक जायना जालो म्हणून आमी आमचे 20 करोड रुपया आमचे 14 फायनान्साचे आसले ते आमी गव्हर्मेंटान दिले सुडा कडेन दिले आनी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टरान सांगलें तुमी ताजेर कांय ऑब्जेक्शन हाडनाका वास्कोन प्रोजेक्ट जाता जाल्यार जावं न्ही मग तरी सुद्दां तें आयज स्टार्ट जायना ही ते म्हणजे लोकांनी चिंतपाची हेजेर सगळ्या पॉलिटिक्सान आशिल्ल्या कारणान एलिगेशन्स करप व्हेरी इजी आनी एक इनएफिशियंट MLAन ती करप आनी इजी म्हाका इतलेंच सांगन दिसता जायंट विला खातीर हांव एकटोच कॉन्सिलर जाणें ऑफिशियली ऑब्जेक्शन म्हजें रजिस्टर केलां आनी आमी फक्त ह्या 5 वर्साच्या काळान 8च म्हयने आमी आशिल्ले 4.5 वर्सां हांणीच रूल केला सो कोणें पयशे खाल्या आनी कोणें ना हाजे वयल्यान जनतेक सांगपाची गरज ना हांकां इतलें आशिल्लें जाल्यार हांणीच ऑब्जेक्शन घालपा जाय आशिल्लें म्हज्या ऑब्जेक्शनाचेर एक्ट करपा जाय आशिल्लें पूण तांणी करूं ना ही एक गजाल जाली आमकां लोकांनी निवडून दिल्या खंय तरी लोकांचें काम करपा खातीर आज आमच्या आमदारा कडेन एकूय अशें काम सांगपा सारकें ना जें ताणें केलां म्हूण वास्को तो कदंबा बस स्टँडाची तशी वाट लायल्या फीश मार्केटाची तशी वाट लायल्या फायर स्टेशन मोडून दवरला तशी वाट लायल्या म्हणजे एकंदरीत एकूय प्रोजेक्ट ह्या आमदारा कडेन आज उलोवपाचें ना आनी आज जेन्ना आमचें काम सगळ्याक दिसता जावं तें ओल्ड फीश मार्केट जावं नाल्यार सगळें म्हजें आनी थोड्या दिसांनी म्हजो ब्रोशरूय येतलो ताजेर आमकां दिसतलें कितें कामां केल्या ती आनी म्हणून खंय तरी आमची कामां चड जाल्ल्या कारणान आनी हाजे कडेन कांयच नाशिल्ल्या कारणान खंय तरी बेश्टेच एलिगेशन्स करप आनी हाणें अशें केलें ताणें तशें केलें म्हाका दिसता एलिगेशन करचे प्रमाणे आपणें कितें केलें हें आमदारान सगळे जनतेक सांगचें अशें म्हाका सांगन दिसता.